सेवा पखवाडा या 15 दीस चलपी कार्यावळीचे काल कला अकादमीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। पुराय देशभर सुरू केल्ल्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियानाची सुरवात गोंयांत लेगीत जाल्या। गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी ह्या अभियाना वरवीं भलायकी शिबिरां आयोजीत करतले, जाचो लाभ गोंयच्या बायलांनी घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें। 8व्या राष्ट्रीय पोषण माहाच्या निमतान ल्हान भुरगीं उपाशी उरची न्हय ही मोख दवरून गोंयांत ह्या अभियानाची सुरवात केल्या अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। पुराय देशभर आज आम्ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरुवात केला। गोंयांत वेगवेगळ्या PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले। महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ही सगळी जी आसा ही ह्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हातूंतल्यान आमी दितले। त्या खातीर सगळ्या म्हज्या महिला भगिनींनी, मातांनी, भयणींनी ह्या कॅम्पेनिंगाचो फायदो घेवन पुराय PHC आणि CHC हांगासर तांच्यांनी सगळ्या जाणांनी फायदो घेवचो। आमी आतांच पळयलें की 8व्या राष्ट्रीय पोषण माह हाचे लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या हस्ते जालें आणि राष्ट्रीय महापोषण अभियान ह्या देशात एकूय मनीस भुको उरचो न्ही ही भावना संकल्पनेत दवरून आमी हे पोषण विशेष करून भुरग्यांच्या खातीर हे अभियान जे आसा हे अभियान लॉन्च केल्लें आसा।